हार्दिक शुभेच्छा। आज आम्ही हांगासर श्री शांतादुर्गा प्रांगणात कलांगूट युनिक बॉयज तसेच श्री शांतादुर्गा संस्थान यांच्या जोड पावलान आम्ही हांगासर जवळपास 7,500 दिवे पेटयलेले आसा। समस्त कलंगूटचे लोक हांगा जमल्या आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान हे जाल्ले आसा। ही दिव्याची ज्योत आसा ती प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्रत्येकाक एक उजवड घेऊन येतली हीच आम्ही देवीकडे मनोकामना करता आणि ही मनोकामना करीत प्रत्येक सगळ्यांनी दादले तसेच बायलां तशीच भुरगीं सगळीं एकठांय जावन हांगासर हो प्रोग्राम घडोवन हाडटा। फर्स्ट टाइम आम्ही केला की असो मनात विचार आयलो की फाल्यां लक्ष्मी पूजन सो आज दिवाळीच्या दिवशी शांतादुर्गाच्या प्रांगणात दीप प्रज्वलन करून सगळ्याक उजवाड करचो अशें मनान आयलें आणि आम्ही हो प्रस्ताव जेन्ना आमच्या शांतादुर्गा संस्थाना कडेन दवरलो तेंच्यांनी तेजें स्वागत केलें आणि आयज हो भव्य कार्यक्रम हांगा घडोवन आसा। हांव सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्यांक सगळ्यांक परत एकदा दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा आणि सगळ्यांची मनोकामना देवीन पूर्ण करची अशीच देवा कडेन मागणी करता। आज श्री शांतादुर्गा देवीच्या मंडपात प्रांगणात कोणत्याची आरती हांगासर सगळी बायलां गेल्लेली आसतात आणि एक बरें दिसता की मोठ्या उमेदीन सगळे महिला जेवढे हांगासर उपस्थित आसा पळय तेंच्या मनान एक वेगळ्या तरेचो आनंद आमकां पळोवपाक मेळटा। ही आरस आनी ही रांग यांची ती एक सर्तेची एकतेची प्रतीक अशी हांव म्हणटा। तर अशीच दिवाळी ही सगळ्यांक सुखाची आनी समृद्धीची तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।